सगळी वाखाणणी मोहिमा जाणविकाय दिनवासणी भोवमान पदवी आणि बोड सगळ्यांच्या रुसणारा आमच्या भोववडत्या स्वर्गीच्या बापाक सगळी मोहिमा आणि वाखाणणी या सृष्टीच्या स्वर पदवेदार रोसणाराच्या भोव परिशुद्ध नावा मोगाच्या जाणवाईच्या पुस्तकाच्या पहिल्या अवयस्वरांत 5वे वडीत वशें बरयलां कित्याक आमकां शिक्षण दिता तो परिशुद्ध आत्मो दोंग्या सोरशिल्लो कोड सोरता आनी वायटोव्या चिंतनांतावन पयस रावता खोटेपण दिसती पडटोच तो फाटीं सोरता कित्याक आमकां शिक्षण दिता तो परिशुद्ध आत्मो दोंग्या सोरशिल्लो कोड सोरता ही जावन आसा परिशुद्ध जाणवाय आमकां दिता ती एक शिटकावणी मोगाच्यान आदल्या भागात फातिमाचो तिसरो गोट जो परिशुद्ध मायेन 1917 वर्सा दिल्लो ताची आमी तपासणी केल्या लोकांनी जे कितें गूट कसो मानून घेतलेलो आसा तो हो गोट न्हय सोबेन फातिमाचो तिसरो गोट म्हूण जो जाहीर केल्लो तो खरेपणी फातिमाचो तिसरो गोट न्हय म्हूण आमी पळयला तर हो फातिमाचो तिसरो गोट कितें काय परिशुद्ध मायेचें मिसांव कितें काय ती जावन आसा राजदूत देव आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं पूर्ण कोत्ता त्या सगळ्या सोडवणेच्या कामाची देवान जें आपल्या भुरग्यांक पासायल्लें तें सगळें मेळून घेवंक देवाच्या भुरग्यांक तयार करूंक परिशुद्ध मायेचो मुख्य वांटो आसा ती देवाच्या भुरग्यां खातीर देवाच्यो येवजण्यो पूर्णतायेक पावोवंक जबाबदार जावन आसा ती देवाच्या भुरग्यां सोडशी उबी रावता तांच्या बऱ्या पासत वावुरता आनी तांकां जैताक पावयता ती तांकां नवी करता आनी देवाची खरी भुरगीं करता जाणवाईच्या आत्म्याचें हें काम आदावांतावन मोइजस आनी हेर प्रवाद्यां मेरेन सगळ्या नितिवंत मनशाच्या आनी शिसांच्या जिवितांत दिसून येता परिशुद्ध जाणवायेन तांचें कशें परी मार्गदर्शन केलां आनी तांच्या जिवितांत तांकां फुडें व्हेल्यात तें आमकां भोव स्पश्टपणी दिसता आमची परिशुद्ध माय जावन आसा जी स्वर्गार्थावन संदेश घेवन आमचे मदें आयल्या निमाण्या शेंकड्यांत आमची परिशुद्ध माय जायत्या जाग्यांनी देवा कडल्यान संदेश घेवन आयलोली दिसती पडल्या म्हूण आमी वाचलां आनी पळयलां आनी ते संदेश देवान वेंचून काडलोले पोरजेक आनी भुरग्यांक मायेन दिल्ले मोगाच्यान आमच्या सोव्याचें दुसरें येणें लागीं पावसा बाकितां आनी दर्शनां पूर्ण जातलीं देवान जी आपल्या भुरग्यां खातीर भोव सोबीत सोडवण तयार केल्या ती देवाच्या भुरग्यांनी मेळून घेवंक वेळ जाला देवाचो क्रोध लागीं पावला ह्या घडण्याच्या जाणविकायेन परिशुद्ध मायेन 3 व्हड शिटकावण्यो दिल्यात जांकां आमी फातिमाचे 3 गोट म्हणटात परिशुद्ध माये वरवीं आमकां हे संदेश पावंक जशें फातिमा गांवांत केल्लें तशेंच हेर जायत्या जाग्यांनी देवान खेरीत मनशांक आनी कितलेशे फावटी ल्हान भुरग्यांक वेंचून काडलोले पूण ह्या वेंचून काडलोल्या वो तांच्या संदेशाक जे आमचे परिशुद्ध मायेन तांकां दिल्ले ते अधिकारांत आसलोले लोक पाद्री आनी सोबीचे अधिकारी गरज ते गंभीरतायेन स्विकार करूंक आनी समजून घेवंक शकले ना फातिमाच्या तिसऱ्या गुटा सोबे तशेंय घडलें सिस्टर लुसीन हे संदेश बरोवन 1944 वर्सा लेरयेचो जो भिस्म आसलो ताचे लागीं दिल्ले तरी त्या काळांतल्या पोप जॉन 23व्यान तो संदेश फक्त 1959 वर्सांत वाचलो कारण परिशुद्ध आंकवार मारियन तो 1960 वर्साक प्रकाशणेक हाडूंक आदेश दिल्लो
आमच्या परिशुद्ध मायेच्या सुचोवणे प्रमाणे सिस्टर लुसीन म्हणलें की फकत तेन्नाच हो संदेश स्पश्ट जाता. पूण पोप जॉन 23वो जाणें 1959 वर्साक वाचलो, ताणें तो प्रकाशणेक हाडूंक ना आनी वर्सांची वर्सां तो लिपून उरलो. त्या काळार जायते लोक आसले जे फातिमाचो तिसरो गुट प्रकाशणेक येवचे खातीर मागणें करताले आनी आशेवन वाट पळयताले. 2000 वर्सा सोबेन फातिमाचो तिसरो गुट म्हणून एक डॉक्युमेंट प्रकाशणेक हाडलो, जंय कार्डिनल राटझिंगरान म्हणलें की खंयचोय व्हड गुट उगडापो जावंक ना. कार्डिनल राटझिंगरान म्हणलें, द वेल ऑफ फ्युचर इज नॉट टोन, म्हणजे फुडाराचो पड्डो भिजूंक ना. अशे तरेन तो संदेश न्हयकारलो. कार्डिनल सोदानो हाणें सांगलें की तिसरो गुट 20व्या शेंकड्याचे सुरवातेक क्रिस्तांवांक सोंसूंक पडलोल्या पिडापिडे विशीं आनी 1981 वर्साक पोप जॉन पॉल दुसरो हाका जिवेशी मारूंक केल्ल्या प्रयत्ना विशीं उलयता. पूण मोगाच्यानो, आदल्या भागांत आमी पळयलां की फातिमाच्या तिसऱ्या गुटा वरवीं परिशुद्ध मायेन आमकां संकश्टां आनी वरिश्ठां विशीं शिटकावणी दिवन आनी तातूंतल्यान आमकां वाटावंक प्रयत्न करूंक ना. देवाचे कशे प्रमाणे आसलेल्या संकश्टां आनी वरिश्ठां विशीं आमकां शिटकावणी दिता तो आनी ते भोगूंक आमकां आडावपाचो प्रयत्न करता तो देव न्हय. तोशें करता तो जावन आसा सैतान. हे स्पश्टपणी दिसून येता जंय जेजू क्रिस्तान कुर्साचेर भोगचे आसले त्या कोश्टांत पेद्रून जेन्ना न्हयकार दाखयलो तेन्ना जेजू खूद पेद्रूक म्हणटा सैतान. तर फातिमाच्या तिसऱ्या गुटांत कुर्साचेर ताच्या कोश्टां विशीं वो क्रिस्टी सोबेन फुडो करूंक आसलेल्या संकश्टां आनी वरिश्ठां विशीं परिशुद्ध माय उलयनासली म्हूण स्पश्ट जाता. ह्या शिटकावण्या विशीं एक गजाल स्पश्ट आसा, भोव करून देवान दिल्ल्या शिटकावण्या विशीं. आमी पळयलां की ह्या संवसाराचेर आपलो क्रोध, सूड आनी कास येवचे आदीं देव चड करून आमकां शिटकावण्यो दिता. देव दुबाव विरेत ह्या विशीं शिटकावण्यो दितलोच. नोवाच्या आनी लोटाच्या काळार दिल्ल्या शिटकावण्या वरवीं हें स्पश्ट जाता, जें आमकां सगल्यांक एक शिक्षण जावन आसा. तर नेमलोल्या वेळार देव आमकां शिटकावण्यो दितलो आनी ताणें कोणा वरवीं ह्यो शिटकावण्यो दिल्यात तें आमी आदींच पळयलां. देखून मोगाच्यानो, आमचेर येवचें आसा त्या व्हड निर्भागांतल्यान वो कास्तींतल्यान आमकां साल्वार करचे खातीर शिटकावण्यो दिता. बाकीत केल्ले निर्भाग आडावचे खातीर आनी ते वाटावंक आमी उपाय घेवंक आमकां शिटकावणी दिल्ली आसा. परिशुद्ध मायेच्यो शिटकावण्यो क्रिस्तांवांनी भोगूंक आसलेल्या पिडापिडे विशीं न्हय, कारण तांचे तावन पळ काडून लिपोवन रावंक देवाची खोशी न्हय. तर एक शिटकावणी दितात, बाकीत करून दवरलेल्या घडण्यांनी आमी फसोवंक नश्ट जायना जावं. सिस्टर लुसीक जेन्ना तिसऱ्या गुटा विशीं प्रश्न केलो तेन्ना ताचो उल्लेख शुभ वर्तमानांनी आनी प्रकाशोवणेच्या पुस्तकांत केल्लो आसा म्हूण तिणें स्पश्टपणी सांगलें. तर हांगासर स्पश्ट जाता की परिशुद्ध मायेन खूद हे संदेश दिल्यात, कारण ती सदांच देवाच्या उतराच्या बुन्यादीचेर उलयता. ह्यो शिटकावण्यो जावन आसात सैतानाच्या विस्वासघाता विशीं, वो तो आदारचो आसा त्या अत्याचारां विशीं, सैतान भावार्थ्यांचेर करचो आसा ते खोर दुश्ट करणे विशीं, ताच्या नाडबुतीच्या येवजण्यांनी फसवून आमचो नाश जावचो न्हय म्हूण शिटकावण्यो दिल्यात. दुसऱ्या उतरांनी फातिमाचो तिसरो गुट घडये एका व्हड निर्भागाची शिटकावणी जावंक येता, जी सोबेक खाला उडोवन तिच्या निसंतोणाक पावयतली.
ही एक खूब गंभीर गजाल जाचेर आमी बेगीनूच लक्ष दिवंक गरज. आनी त्या पासून संदेशान खरेपणी कितें आसा ताची तपासणी करूंक एकदम म्हत्वाचें. भोव मोगाचें, देवान सिसांत पयल्या क्रिस्तांवांक दिल्ली सगळ्यांत व्हड गिरेस्तकाय कितें? भावार्था बरोबर आनी कांयच न्हय. खरो भावार्थ बदलूंक शक्य ना, कारण देव जसो बदलूंक शकना तसोच भावार्थूय बदलूंक शकना. भावार्थ चोर पदवेदार देवा भाशेन खोल आनी सास्तीक. भावार्था वरवीं देवाचीं भुरगीं देवान तांकां तयार केल्ल्या सगळ्या सोडवणेच्या येवजणेच्या फोडांचो आनंद घेतात. आमकां फकत भावार्था वरवीं देवा कडल्यान सगळें फावो जाता. एफिसकारांक 2:8-9. कारण देवाचेच दयाळायेन भावार्था उदेशीं तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. ती तुमीच केल्ल्या प्रयत्नाचो फळ न्हय, पूण देवाचें फुक्याचें देणें. हे बाबतींत कोणेच मिंजाश करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्याच करण्या उदेशीं उपजना. मोगाचें, हें न्हय फकत आमकां जेजू क्रिस्तान आपल्या पयल्या येण्यात दिल्ल्या सोडवणेच्या प्रथम फळाक लागू जाता, पूण आमकां ताच्या दुसऱ्या येण्यात फावो जावची आसा ते सोडवणेचे पूर्णतायेकूय हें लागू जाता. आयज जायते बायबल पंडीत आनी सोबेचे अधिकारी शिकयतात की सोडवण मेळूंक भावार्थ गरजेचो न्हय. तुवें बरें जिवीत जियेल्यार आनी बरें केल्यारूच पुरो. ह्यो जावन आसात ह्या संवसाराच्यो शिकवण्यो, पूण देव दिता ती सोडवण जोडूंक तुमकां भावार्थाची गरज आनीक न्हय फकत बऱ्या करण्याची. आतां हाचो अर्थ तुमच्यान बऱ्यो करण्यो करूंक नजो असो न्हय. आमच्या बऱ्या करण्या सांगाताक भावार्थ आसूंक फावो. आमच्यो करण्यो भावार्थाचेर आठापलेल्यो आसूंक फावो आनी सगळ्या वस्तूची बुन्याद जावंक जाय भावार्थ. त्या भावार्थाच्या आदाराचेर आमकां नितीवंत म्हूण पाचारतले आनी भावार्था वरवीं आमचें थंय कृपा भोंवता. फकत हेच कृपे वरवीं आमी साळवार जाल्यांत आनी आमकां सोडवणेची पूर्णताय भोगूंक मेळटली. तर भावार्थाची दयाळाय वो कृपे उदेशीं आमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तशें आसूंक ना तर जेजू क्रिस्ताक कोश्ट व्हडव्हडे सोंसूंक आनी कुरसांत खेळावंक ह्या पृथ्वीर येवंक गरज नासली, कारण फकत जेजू क्रिस्ताच्या कोश्टां व्हडव्हड्यांचेर आनी ताच्या कुरसाच्या मरणाचेर आसतल्या आमच्या भावार्था वरवीं आमच्या पातकाचें बोगसणें आमकां फावो जालें. आमच्या करण्यांक लागून आमकां सोडवणेचें देणें मेळूंक ना. सासणीक जिवीत पर्यंत तशेंच. म्हणटच बऱ्यो करण्यो केल्यार पुरो आनीक सोडवण जोडूंक भावार्थ गरजेचो न्हय ही शिकवण दैवीक न्हय, ती सैतानाची. तें भावार्थाक बेउपयोगी वो अप्रसंगीक करता. भावार्था वरवींच आमी सैतानाचे विरुद्ध झुजता. सैतानाच्या भाल्यांचेर आड भावार्थ एक धाळ कसो वावुरता. देखून आमचो भावार्थ नश्ट करूंक तो जाता तितले प्रयत्न करीत आसा. मोगाचें, भावार्थ म्हणल्यार देवान आपल्या भुरग्यांक दिल्ली सगळ्यांत व्हडली गिरेस्तकाय. देवाचेर भावार्थ आसप म्हणल्यार फकत देवाचेरूच भावार्थ दवरप अशें न्हय, पूण देव आतां आयल्यान त्या सगळ्यांचेर भावार्थ दवरप. देवाचेर भावार्थ, ताच्या पुताचेर भावार्थ, परिशुध्द आत्म्याचेर भावार्थ, ताच्या दुवेचेर म्हणजे परिशुध्द जाणवायेचेर भावार्थ दवरप. हाच्या मदल्या एकल्याक पर्यंत न्हयकारीत जाल्यार तो भावार्थ अपूर्ण, वांकडो आनीक सोडवण दिवपी न्हय. देवाचेर भावार्थ म्हणल्यार देवाचेर भावार्थ दवरप, ताच्या उतरांचेर, ताच्या करण्याचेर
आनी ताणें धाडलेल्यांचेर भावार्थ दवरप. हाचे मदें कितेंय उणें आसा जाल्यार तो भावार्थ ओपून आनी त्या भावार्थान तुमकां साल्वार करूंक जावचें ना. तर आमकां थारोवण मेळना आनी फकत आमच्या भावार्थाचे कुरपे वरवीं सोडवणेची पूर्णताय आमी मेळोवन घेतली. मोगाच्या भावा भयणांनो, हांगा आमी भावार्थाचो संबंद कितलो आसा हाची बारीकसाणेन चवकशी करिना, कारण तो एक खूब व्हड विशय जावन आसा. भावार्था विशीं तुमी घोडये जायतें आयकलां आसतलें. परिशुध्द पुस्तकांत भावार्था विशीं जायतें बरयलोलें आसा. जर परिशुध्द पुस्तकांतलीं हीं उतरां एका मनशान चतुरायेन वाचल्यार ताका तीं समजतलीं आनी मानून घेवंक जातलीं. मार्कू 16 वड 15 आनी 16. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात, सगळे रचणेक शुभ वर्तमान परगटात, भावार्थ दवरतीत आनी पवित्र स्नान घेतीत ती सोडवण जोडटली, पूण भावार्थ दवरिनात जातीत ती कास्तीचें फर्मोण घेतली. हे जावन आसा फकत सोडवणेचें प्रथम फळ, जें देवाच्या पुतान 2000 वर्सां आदीं ह्या पृथ्वीमेर आयिल्लो तेन्ना आमकां दिल्लें. पूण ताच्या दुसऱ्या येण्यात आमकां मेळची आसा ते सोडवणेक पर्यंत हें लागू जाता. म्हणटच देवाच्या पुतांतल्यान सोडवणेची पूर्णताय आमकां मेळोंक जाय तर आमकां भावार्थ आसूंक फावो. कित्याचेर भावार्थ दवरूंक जाय? ह्या शुभ वर्तमानाचेर भावार्थ जे शेवटाच्या काळार परगट जातले. परिशुध्द पुस्तक शेवटाच्या काळार जातल्या असल्या एके शुभ वर्तमानाचे परगटणेची गवायकी दिता. 2005 वर्सां तावन देवान धाडलेल्या इसायास प्रवाद्या वरवीं हे शुभ वर्तमान परगट केलां, जाका संवसार जोजफ पुनाराच्या नांवान वळखता, जो जावन आसा सर्व शक्तिवंत देवाचो प्रवादी. देवाच्या पुताच्या दुसऱ्या येण्या विशीं, देवाचें राज जें एकदम लागीं पावलां, देवाचे कृपेचें वरोस, देवाच्या येवजणेची संपूर्णताय आनी ह्या संवसाराचेर देंवपी देवाचो सूड आनी राग, क्रोध हाचे विशीं हें शुभ वर्तमान एक परगटणी जावन आसा. आमी ही बरी खबर मानून घेवंक जाय. ह्याच खातीर देवाचें उतर आमकां शिकयता की नेमळोलो काळ भरलो, जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान वो बरी खबर मानून घेयात. नेमळोलो काळ आतां भरला. शेवटाच्या काळांत न्हय 2000 वर्सां आदीं, तर शेवटाच्या काळांत जाहीर केल्ल्या बरे खबरेचेर आमी भावार्थ दवरूंक फावो आनी त्या खातीर आमी पश्चातापाक पावूंक जाय. ह्या भावार्था वरवीं आमकां थारोवण मेळटा. जो कोण स्वता मानता तो साल्वार जातलो आनी जो कोण स्वता मानिना ताका कास मेळटली. हांगा वो थंय, हांगा मदें अशें कांयच ना. एक तर सोडवण वो कास. तर भावार्थ म्हणल्यार कितें? हेब्रोवांक 11 वड 1. देवान बासायल्ल्या दानाची आमी वाट पळयतना भावार्थ आमकां ह्या बोरवाश्यांत तीर दवरता आनी आमकां दिसती पडोनात त्यो वस्तू खरेंच आसात म्हूण होच भावार्थ आमकां परिपूर्ण खात्री दिता. देवान आमकां जायत्यो बासावण्यो दिल्यात. सर्गीच्यो बासावण्यो, देवाच्या सांगाताक जियोवपाच्यो सासणीक जिविताची बासावणी, सर्गीच्या वस्तूंची बासावणी. ही संवसारी वस्तू विशीं खंयचीच सादारण बासावणी वो सपनां न्हय. तर आमी चवकशी करूंक फावो. आयज कितल्या क्रिस्तांवांक खऱ्यानूच हो बोरवासो आसा काय? तांकां ह्या संवसाराच्या जिविता विशीं जायते बोरवाशे,
स्वप्नां आनी आवडी आसात. ताचे खातीर ते मागणे करतात आनी धोर्मीक रिती पाळटात. पूण कितलीं जाणां सासणीक जिविताचेर आपलो बोरवांसो दवरतात काय? फकत दैवीक बोरवांशें आसल्यारूच तांकां भावार्थ आसतलो. कारण भावार्थ म्हणजे हांव जाचेर बोरवांसो दवरतां तें म्हाका मेळटलें म्हूण हाची खात्री आसप. हो बोरवांसो जो म्हाका फावो जाला तो देवाच्या उतरांत दिसो नासलेल्या वस्तूंचेर विस्वास दवरून मेळ्ळा. तर भावार्थाची बुनयाद म्हणल्यार देवाच्या उतराचेर आसलेलो विस्वास. आमी देवाचें उतर आसा तशेंच नितळ, बोश्टाय नासतना, ताका चुकीची समजणी लायनासतना, तें धर्म सोबेच्या परंपरांक सोबता त्या रितीन बदल नासतना स्वतमानून घेवंक जाय. देवान जे भाशेन तें आमकां दिलां तेच परी आमी ताचेर भावार्थ दवरूंक फावो. देवाच्या परिशुध्द आत्म्यान सांगलोलें तशेंच तें बरोवंक जाय आनी स्वतमानूंक जाय. आमी बोरवांसो दवरतात तें आमकां मेळटलें हाची खात्री आसप म्हणल्यार भावार्थ. आनी हो भावार्थ जावन आसा देवान आमकां दिल्ली एक व्हड गिरेस्तकाय. हो भावार्थ आमकां कसो मेळटलो? रोमाकारांक 11:17 म्हणटोच क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. So faith comes from what is heard and what is heard comes through the word of Christ. देवाचो आत्मो आसलोली मनशां जेन्ना प्रचार करतात तेन्ना ती उतरां आयकोन आमकां भावार्थ फावो जाता. ती उतरां जावन आसतली देवाच्या पुता विशीं. देवान तांचे वरवीं तयार केल्ल्या सोडवणीच्या येवजणे विशीं आनी सासणीक जिविताच्या देण्या विशीं. हे परी आमचो भावार्थ आमी जें आयकतात तातूंतल्यान उत्पन्न जाता. दुसऱ्या उतरांनी जेन्ना परिशुध्द आत्मो आमकां देवाची उतरां पुरगोडटा तेन्ना देव आमकां दिता तें सगळ्यांत व्हडलें देणें म्हणल्यार ताचेर भावार्थ दवरपाची कृपा. देवाचें उतर हें निसत म्हूण वळखूंक आनी भावार्थान मानून घेवंक देवान आमकां देणें दिवंक जाय. भावार्थ म्हणल्यार देवातावन फावो जाल्लें देणें. तुमच्या व म्हज्या प्रयत्नां वरवीं हें जोडूंक जायना. तुमी जर तुमच्या आख्ख्या जिवीतभर रिसर्च केल्यार व PhD डिग्री मेळून घेतल्यार व परिशुध्द पुस्तकांतलें दर एक उतर मनान दवरीत जाल्यार पासून तुमकां भावार्थ आसूंक गरजेचें न्हय. देवान तें आमकां एक देणें कशें दिवंक जाय. देवान आमकां दिल्ल्या ती सगळ्या परस व्हड ती गिरेस्तकाय म्हणल्यार भावार्थ. आनी त्या भावार्था सरशीं व्हरतात तें खरें शुभ वर्तमान जावन आसा देवाच्या परजेची भोव व्हड ती गिरेस्तकाय. तर देवाच्या भुरग्यांचो व देवाचे सोबेचो नाश करचे खातीर सैतान सीदा ह्या गिरेस्तकायेर आक्रमण करता. ह्या भावार्थाचो नाश जायत तर सभा स्थापन केल्ल्या उद्देशाचो वो हेतूचो पासून नाश जाता. ती परतून केन्नाच बरें फळ दिवंक शकची ना. ती फकत रानवटी फळां दिता तसली एक रानवट दाट वेळ जातली. तिच्या वांगड्यांनी हो भावार्थ साडीत जाल्यार तांकां सासणीक कास्तीचें फर्मण मेळटलें. देखून म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, जर तुमी खरो भावार्थ वगडायत तर ताच्या जाग्यार खऱ्या भावार्थाक सोर जावपी एक फटकिरो भावार्थ उप्रासतलो. तो जावन आसा फकत एक डुप्लिकेट जो खरो वो ओरिजिनल आसा ताची नकळ करता, पूण तो खुद ओरिजिनल भावार्थ न्हय. तर देवान दिल्लो भावार्थ आमी वगडायत तर फटकिऱ्यो व सैतानाच्यो शिकवण्यो ताचे सुवातेर येतल्यो म्हूण जेजून आमकां स्पश्टपणी शिकयला.
लोकाच्या शुभ वर्तमान 11 24 ते 26 वड. मेळो आत्मो मनशा वेलो भायर सोदतोच सुक्या सोड्यार विसो सोदीत भोंवता आनी ताका विसो मेळना जावन म्हणटा, हांव भायर सरलोलों त्या म्हज्या घरा भितर हांव परत रिगतलों. आनी तूं ये जाल्यार तें झाडलोलें आनी नेटयलोलें ताका मेळटा. तेन्ना तो वचून आपणावून ओदीक नोश्टे आनी 7 आत्मे आपणा बरोबर घेवन येता आनी भितर रिगून थंय ते आपलें ठिकाण करतात. आनी त्या मनशाची मागिल्ली दोशा ताचे आदले गोट्टी परस पाश्ट जाता. मोगाचें, ही देवाची शिटकावणी आदींच पूर्णतायेक पावल्या. देवान बाकीत केलां की हें घडल्या उपरांत खोऱ्या भावार्थाच्या सुवातेर फोटकिरो भावार्थ येतलो आनी ताचे वरवीं परिशुध्द पुस्तकांतलीं उतरां जीं हाचे विशीं बाकीत करतात तांकां ते नाकारतले आनी वांकडी तिकडी करून घुस्पायतले. आनी हाचे वरवीं सैतानाची संसद ह्या आख्ख्या दैवीक संविधानचेर जोयत व्हरतलो आनी तें आपलें काशा करून घेवन ताचेर राज चलयतलो. ही जावन आसा एक भोव गंभीर गजाल जी व्हडा जतनायेन पळोवंक गरज. दुसरो तेसलोनिकारांक 2 वड 3 आनी 4. कोणेच तुमकां कशेच भाशेन फसोवंक दिवं नाकात, कित्याक आख्ख्या संवसारान लोक देवाचेर विरुध्द उप्रासल्या बगोर आनी खोटो तो शिराप पडलोलो दिश्टी पडल्या शिवाय तो दीस येवचो ना. देवा विरोधी तो होच. लोक देव म्हणटा वो बोसता तितल्याचेरूय तो उप्रासता. इतलेंच न्हय, गाभाऱ्यांत सिंहासनार बसून आपुणूच देव जाल्ले परी दाखयता. हाचे परस व्हडलें नोश्ट ना. मोगाच्यानो, हांगा परिशुध्द आत्मो कितें गोवायकी दिता. तो दीस येवचे आदीं जायते जाण भावार्थ सोडून दितले म्हणगे भावार्थाचो त्याग करून दिवप वो एपोस्टसी. मोगाच्यानो, भावार्थाचो त्याग करून दिवप म्हणल्यार कितें? आमी फाटल्या भागांत ह्या विशया विशीं पळयलां. देवा बापाचेर, जेजू क्रिस्ताचेर आनी खऱ्या देवाच्या उतराचेर आपलो क्रिस्ती धर्माचो भावार्थ न्हयकारलोले जायते लोक आसात. आमी ह्या त्यागा विशीं उलयना, कित्याक हे शेवटाच्या काळांत सोर पदवेदाराचो दीस येवचे आदीं घडटलेंच. दुसऱ्या उतरांनी हे ते पिळगेंत घडटलें जी सोर पदवेदाराचो दीस लागीं पावता तेन्ना जिवी आसतली. दुसरे सुवातेर हो भावार्थाचो त्याग कित्याक घडटा काय? भावार्थ सोडून दिल्यार कितें जाता? कोणा खातीर तो वाट तयार करता? तो नोश्त्याची संसद, खोटो मनीस, शिराप पडलोलो ओंत क्रिस्त म्हणटा त्या मनशाक वाट तयार करता. देवाच्या मंदिरांत सिंहासनार ताणें आपली बसका घेवचे खातीर हो भावार्थाचो त्याग ताका वाट तयार करता. ओंत क्रिस्त जंय आपलें राज स्थापीत करता थंय तावन सुरू जाता त्या भावार्थाच्या त्यागा विशीं आमी हांगासर उलयतात. आमी जें आयकतात तातूंतल्यान आमचो भावार्थ उत्पन्न जाता म्हूण आमी पळयला. जेजू क्रिस्ता विशीं केल्ले परगोटण्यांतल्यान म्हणगे शुभ वर्तमानांतल्यान संदेश कानार पडटा. तर हो भावार्थाचो त्याग म्हणल्यार कितें तें सोदून काडूंक एकदम सोंपें. जेजू क्रिस्तान आपूण परतून हे पर्यान आपल्या हिंडांक एकठांय करूंक जांकां भावार्थाची गिरेस्तकाय दिल्ली तांणी भावार्थ सोडून दिवप जावन आसा एपोस्टसी वो भावार्थाचो त्याग. थोड्या उतरांनी सांगल्यार जे कोण भावार्थाची गिरेस्तकाय आसलेल्या शुभ वर्तमानाची राखण करूंक आनी प्रचार करूंक जबाबदार आसलोले, जे कोण सोबेच्या बुन्यादीच्या भावार्थाची
राखण करूंक जबाबदार आसलोले शेवटाच्या काळांत तांच्या जाग्यार येवपी अधिकारी वो सक्सेसर्स हो भावार्थ आनी त्या भावार्था सोरशी वर्तात तें खरें शुभ वर्तमान सांडून दितले हो जावन आसा तो भावार्थाचो त्याग जो परिशुद्ध पुस्तकान बरोवन दवरलेलो आसा हो भावार्थाचो त्याग हे आदी फुडें घडून जाला काय तुम्ही जरूय व्हडल्यो व्हडल्यो पॉलास्यो बाजिलिकास आनी हायटेक सिस्टम जे आसा तांकां पडल्यार आनी ह्या जाग्यांनी खरो भावार्थ आदींच सोडून दिला काय म्हूण विचार करीत तर ज्यो बदलण्यो जाल्यात त्यो भायल्यान दिसूंक येना देखून तें समजून घेवंक भोव कठीण हें वळखून घेवंक जण एकल्यान भावार्थाची मुळावी स्वता समजून घेवंक गरज जेजू क्रिस्तान दिल्लो भावार्थ कुशीक काडून उडयला वो जसो ताणें आपल्या सिसांचेर सुवादीन केल्लो तसोच राखून आनी सांबाळून दवरलेलो आसा तें तुमी तपासणी करूंक जाय तुम्ही देवाचे वाटेन उबी रावंक जाय तुमच्या देवाक विस्वाशी रावून आनी परिशुद्ध आत्म्याच्या मार्गदर्शना प्रमाणे ह्या गजालींची तपासणी करूंक जाय पूण जोरूय कोण हे विशय स्वताच्या नदरेन वो संवसाराचे नदरेन वो संवसारांतल्या सोबेच्या वो सोबेच्या फुडाऱ्यांच्या नदरेन पळेतात जाल्यार तांकां हें समजूंक येवचें ना भोव मोगाच्यानो भावार्थाचो त्याग म्हणल्यार क्रिस्तांव भावार्थाच्या मुळाव्या बुन्यादीच्या स्वताचें मिसळणी करप तांतूंत बदलणी करप आनी ती नाकारप धर्मीक क्रमावळींतल्या उंचल्या पांवड्यार आसलेल्या व्यक्तींतावन जेन्ना भावार्थाचो त्याग सुरू जाता ताका म्हणटात एपोस्टसी वो भावार्थ सोडून दिवप आनी तें पयलींच घडून जालां एकल्याच खऱ्या देवाक सगल्याच्या रोजनाराक सोडून दिल्लो आसा जेन्ना ती म्हणटात की देवान आमकां रोचूंक ना सगळें बीग बँग थियरी प्रमाणे रोचून आयलां तेन्ना देव जावन आसा रोचनार हें सत्य नाकारतात आनी हाका लागून खूब देवाक काडून कुशीन उडयला जायते लोक जे देव न्हय तांणी आपणाकूच देव म्हणून सुरू केला हे परी एकल्याच खऱ्या देवाचेर आसलेलो भावार्थ काडून कुशीक उडयला जेजू क्रिस्त जावन आसा एकलोच सोडवणार आनी सोडवण फकत ताचेच वरवीं फावो जाता ही जावन आसा क्रिस्ती भावार्थाची बुन्याद आमकां सासरीक जिवीत दिवंक शकता तो एकलोच मनीस जावन आसा देवाचो पूत आनी तो जावन आसा फकत एकूच वाट जाचे वरवीं आमी देवा तांय पावंक शकतात ही जावन आसा क्रिस्ती धर्माची बुन्याद तरूय हें लेगून काडून कुशीक उडयला तिसरे सुवातेर देवान आमकां शिकयलां की देवाचें उतर जावन आसा सत आनी सगळें जें स्वताच्या आड आनी विरुद्ध आसा तें फोट म्हूण कुशीक काडून उडोवंक जाय आयज विद्वान आसात तांणी देवाच्या उतरांत जें आसा ताच्या विरुद्ध आसात त्यो जायत्यो वस्तू सत म्हणून स्विकार करून घेतल्यात आनी खरें देवाचें उतर काडून उडयलां तर देवाच्या नदरेन आमी वस्तूची तपासणी केल्यार भावार्थाचो त्याग पयलींच घडून जाला म्हूण आमकां पळोवंक मेळटा देवाच्या भुरग्यांनी तरी हें वळखून घेतल्यार पुरो जातलें मोगाच्यानो भावार्थाची सगळीं मुळावी स्वतां सोडून दिल्यात देखून कितें घडलां आमी एफेसकारांक 20 वळींत वाचता त्या प्रमाणे सैतानाचे सगळे बाण तांचेर जोयती वत जावन गेल्यात एफेसकाराच्या पुस्तकांत 16 वळींत आमी कितें वाचता देंवचाराचे सगळे जोळटे बाण तुमच्यान पालोवंक जावचे खातीर तुमच्या हातांत सदांच भावार्थाचो धाड दवरात
तर हांगा आमचे लागीं हो धाल ना आनी हो धाल सांडला देखून आमी सगळे तरेच्या सैतानाच्या आक्रमणाचे बळी जाल्यात। सोबेक घडूंक शकतात ते सगळे परस चड दुखेस घडणूक जावन आसा भावार्थाचो त्याग करून दिवप। मोगाच्यान हे परिशुध्द मायेन पाद्री स्टेफानो गोबेक दिल्ल्या आपल्या संदेशांत स्पश्टपणी जाहीर केला। टू द प्रिस्ट आवर लेडीज बिलावड सन्स ह्या पुस्तकांत 370व्या संदेशांत परिशुध्द मायेन अशी शिटकावणी दिली। तुमी जियेतात त्या काळाक समजून घेवंक तुमी परिशुध्द पुस्तकांतलीं उतरां वाचूंक नियाळूंक आनी समजून घेवंक जाय। तुमकां व्हडा संकोश्टांच्यो कुणा समजोवचे पासत हांव तुमकां सगल्यांक आवयचे भाशेन फुडें चलयतां। ही व्हड दुखेस घडणूक शुभ वर्तमानांनी आपोस्तलांच्या पत्रांनी आनी प्रकाशनवयच्या पुस्तकांत स्पश्टपणी बरयल्या। ह्यो परतून परतून घडपी खुणा तुमी जियेतात त्या ह्या युगांत एक खरेपण जावन बदलतल्यो। पयले सुवातेर सोबेच्या फुडाऱ्यांक आनी यादनिकां मदें पासून वाडत आसतल्या भावार्थाच्या उणेपणा वरवीं सोबेच्या दर एका भागांत एक व्हड भावार्थाचो त्याग पसरत आसा। सैतानान आपल्या भुलवणेच्या चतूर कामां वरवीं सगळे कडेन एक व्हड भावार्थाचो त्याग पसरावंक जैत मेळयला, जाका लागून जायत्या जाणांक शुभ वर्तमानाच्या स्वता कडल्यान कुशीन काडून नव्या धर्मशास्त्राच्या सिद्धांताच्या काल्पनीक काणयांचो पाटलाव करूंक आनी वायटांत आनी पातकांत संतोश भोगून पावल्या, जाका लागून जायत्या जाणांक शुभ वर्तमानाच्या स्वता कडल्यान कुशीन काडून नव्या धर्मशास्त्राच्या सिद्धांताच्या कल्पनीक काणयांचो पाटलाव करूंक आनी वायटांत आनी पातकांत संतोश भोगूंक पावयल्या, जाका ही मनशां खरें बरेपण जाल्ले परी सोदतात। तर ह्या शेवटाच्या काळांत सगळ्यांत व्हड खुणां जी परिशुध्द माय शुभ वर्तमानांनी पत्रांनी आनी प्रकाशनवयच्या पुस्तकांत दाखोवन दिता ती म्हणल्यार भावार्थ सोडून दिवप। आनी हें पयलेंच घडून जालां। मोगाळ भावा भयणीनो, देवाचें उतर जें हो भावार्थाचो त्याग करप, हो भावार्थ सोडून दिवप कितें तें स्पश्टपणी दाखोवन दिता तें तेसलोनिकांच्या दुसऱ्या पत्रांत अवेस्वर 2 वड 3 आनी 4 हांगा बरयलोलें आसा। भावार्थ सोडून दिवपाचें काम जावन आसा क्रिस्ताच्या विरोध्याचें वो अंतिक्रिस्ताच्या आत्म्याचें अशें आमी पडलां। क्रिस्ताच्या विरोध्यान आपलें दोनीपण स्थापीत केल्या उपरांत भावार्थ सोडून दिवपाची कोरणी घडून येता, कारण हे पोरी अंतक्रिस्ताचो आत्मो अंतक्रिस्त नांवाच्या मनशाक आपलो अधिकार आनी आपल्या राज्याची उदरगत स्थापीत करूंक वाट तयार करता। तर अंतक्रिस्त जंय आपलो अधिकार स्थापीत करता थंयच्यान भावार्थाचो त्याग सुरू जाता। हांगा देवाच्या उतरांत स्पश्टपणी बरयलां की देवा विरोधी तो होच। लोक देव म्हणटा वो बोसता तितल्याचेरूय तो उप्रासता। इतलेंच न्हय, गाभाऱ्यांत सिंहासनार बसून आपुणूच देव जाल्ले परी दाखयता। आतां आमी पळयतात तें हेंच। स्वताक मानता तसल्यो शिकवण्यो तयार करूंक ते वेगवेगळ्या पदव्यांच्या आनी होकांच्या नांवान ते बरोवन दवरलेल्या देवाच्या उतराक नाकारतात वो तांतूंत बदलणी करतात। हें काम जावन आसा अंतक्रिस्ताच्या आत्म्याचें। तो स्वताक देव म्हूण जाहीर करतलो, तो स्वताक क्रिस्त म्हणटलो आनी गाभाऱ्यांत सिंहासनार म्हणजे देवाच्या मंदिरांत आपली बसका घेतलो। म्हणजे देवाच्या मंदिरांत आपली बसका घेतलो।
हे जावन आसा देवाचें उतर, परिशुद्ध आत्म्याची साक्षी. मोगाच्यान सैतानाची संसद क्रिस्ताच्या विरोध्याचें वर्णन करचे खातीर जेजू क्रिस्त ताका ह्या संवसाराचो अधिकारी अशें म्हणटा. शेवटाच्या काळांत आख्ख्या संवसाराचेर प्रभाव करतल्या धर्म सभे वरवीं क्रिस्ताचो विरोधी राज चलयतलो हे गजाली विशीं देवाचें उतर गोवाय दिता. तर ह्या भावार्थाच्या त्यागाचो शेवटाचो परिणाम कितें? ओंत क्रिस्ताच्या राजाची सुरवात, ताचो राज अभिषेक, ताका राजा म्हूण मुकूट घालपाचो दबाजो, हें जावन आसा भावार्थाचो त्याग जाल्ल्यान उत्पन्न जाता तें निमाणें फळ, द फायनल प्रोडक्ट ऑफ एपोस्टसी. परत्यान स्टेफानो गोबेक परिशुद्ध मायेन दिल्ल्या संदेशां पासून हाचे विशीं भोव स्पश्टपणी उल्लेख केल्लो आसा. आमी ही उतरां आदीं आयकल्या. परिशुद्ध मायेन स्पश्टपणी जाहीर केलां की कातोलीक सभा क्रिस्ताचो विरोधी म्हणलोल्या विकारी झाडाक वाडोवंक भोव पिकाळ जोवीन जाल्या. अशे तरेन भावार्थ सोडून दिवप हें आदींच घडून जालां म्हूण स्पश्टपणी पळोवंक मेळटा. मोगाच्यान दुसऱ्या व्हॅटिकन सिनोडान हो स्वताचो त्याग औपचारीकपणान वो ऑफिशियली जाहीर करून ताच्या उपरांत ताची संबरवणीक केल्या. तुमी अस्तित्वांत आसलोले अभ्यास आनी शिकवण्यो तपासून पळयल्यार आनी तांकां दुसऱ्या व्हॅटिकन सिनोडा उपरांत आयलोल्या अभ्यासा आनी शिकवण्या सवें सोर केल्यार तुमकां भावार्थ सोडून दिवपाचे खूब स्पश्ट संकेत दिसतले. पोप जॉन 23व्यान जेन्ना दुसऱ्या व्हॅटिकन सिनोडाचें उद्घाटन केलें तेन्ना ताणें सांगलें की सिनोडाचो मुळावो उद्देश जावन आसा सोबेचें मॉडर्नायझेशन वो सोबेक नवें रूप दिवप, म्हणल्यार सोबेची नवसोरणी करप आनी आधुनीक संवसारा लागीं ओदीक एकचार करप. त्या पासत सोबेक संवसारा लागीं मान्य करूंक वो इश्टागोट जोडूंक ताणें जायते तत्वां गिन्यान आनी शिकवण्यो भितर हाडल्यो. रोमाकारांत 12वो आवेसवर 1 आनी 2 वडींत देवान भोव स्पश्टपणी सांगलां की ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणें तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसोरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. सोबेन संवसाराच्या नेमा प्रमाणें चलूंक निर्णय घेतलो त्या दिसा थावन देवाची खुशी वळखून घेवपाची आनी ताका कितें मानता आनी बरें दिसता तें जाणा जावपाची तांक तांणी वगडायली. तर आमकां संस्कृतायेच्या मेळ मिळापाची आनी एकचाराची गरज आसा ही शिकवण जावन आसा दुसऱ्या व्हॅटिकन कावन्सिलाचें फळ. हें पूर्णपणी देवाच्या उतराच्या विरुद्ध जावन आसा. तर देवाच्या उतरांत मिसळणी केल्या आनी ह्या संवसारांतल्या तत्वांक सोर जावचे पासत खऱ्या भावार्थाच्या मुळाव्या तत्वांक काडून भायर उडयल्या. आयज सोबेच्या फुडाऱ्यांनी फकत तांकां उदार मनाचे श्रेश्ठ मूळ आपोवचे खातीर आनी ह्या संवसाराची व्हडविकाय आनी भोवमान मेळून घेवंक तांणी खरो भावार्थ सोडून दिला. भावार्थाचो त्याग आदींच घडून जाला म्हूण हाचो हो पुरावो जावन आसा. ते जायते फावटी दुसऱ्या व्हॅटिकन कावन्सिलांत सोबेचें दारां उक्तीं जाल्यांत अशें म्हणटात. हें खरें, सगळीं दारां आनी सगळीं जनेलां उक्तीं जाल्यांत. जें कितें केन्नाच भितर सरूंक ना आसलें
तें सगळें आतां भितर सरलां. देवाच्या उतराक पाळो दिवचे खातीर ह्या संवसारांत दोशी करून जी देव घडून हाडटा ती सोबा जावन आसा देवाची खरी सोबा. ते सोबीन ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलूंक नजो. देवाचें उतर जाणी स्विकार केला ती ह्या संवसाराची न्हूय देखून संवसार तांचो द्वेश करतलो. जसो जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराचो न्हूय आसलो तसोच ताचो हीण म्हणगे जी कोण जेजू क्रिस्ताची तिवूय ह्या संवसाराची न्हूय. खऱ्या देवाच्या उतरान भरलोली आसात तांचो संवसार मोग करूंक शकना. तर तुमी ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलत जाल्यार खरें देवाचें उतर तुमचे भितर आसचें ना. कारण जांचे भितर खरें देवाचें उतर आसा ती संवसारा भाशेन ताचेच मदली कशी जावंक, संवसारा लागीं इश्टागोट जोडूंक आनी मेळ मेळाप करूंक शकना. तुमी संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूचो मोग केल्यार तुमचे सोबे बापाचो मोग आसचो ना म्हूण जेजू क्रिस्तान आमकां स्पश्टपणी शिकयलां. आमी संवसारा लागीं इश्टागोट जोडल्यार आमी आमकांच देवाची दुस्मानां करतलीं अशें जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां. म्हणटूच ह्या सिनोडा वरवीं ताणें आपणाकूच संवसाराचे इश्ट केले तेन्ना कितें घडलें? तांणी देवाचे सगळे पुरचेक दुस्मानाच्या किल्ल्यांत व्हरून तांकां देवाचे दुस्मानां केले. मोगाच्या परिशुद्ध मायेन सांगलें की फातिमाचो तिसरो गूट 1960 वर्साक उजवाडाक हाडूंक जाय, कित्याक फकत त्या वेळार ताचें कारण चड स्पश्टपणी समजूंक येतलें. मायेच्या 17वेर 1957 वर्साक दुसऱ्या व्हॅटिकन कावन्सिलाची तयारी सुरू जाल्ली. धर्म सोबेन जर परिशुद्ध मायेच्या शिटकावण्याचेर गंभीरतायेन लक्ष दिल्लें आनी तेन्ना फातिमाचो तिसरो गूट उजवाडाक हाडलोलो जाल्यार हें नोस्ट घडचें नासलें. भावार्थाचो त्याग करप वो भावार्थ सोडून दिवप म्हणजे एपॉस्टसी ह्या नांवाच्या नोस्टा विशीं देवाच्या भुरग्यांक खबर आसता आसली आनी ती व्हडा चोत्रायेन रावता आसली. फेब्रुवाराचे 8वेर 1960 वर्साक पुर्तुगालांत जाहीर केल्ल्या न्यूज रिपोर्टांत व्हॅटिकनान सांगलें की फातिमाची दर्शनां धर्म सोबा मानून घेता, पूण मेंढरे राखतल्या 3 भुरग्यांच्या उतरांच्या खरेपणाची खात्री दिवंक सोबा जबाबदारी घेवंक सोदिना. तांणी सांगलां त्या दर एका उतराची तपासणी करून पळयात. हांगा देवाच्या संदेशाचो एके दुसरे तरेन न्हयकार केला तो तुमकां दिसून येतलो. मोगाच्या पोप जुआंव 23वो हाच्या दुसऱ्या व्हॅटिकन कावन्सिलांत दिलोल्या उक्तावणेच्या भाशणा वांगडा हें तुमी वाचूंक जाय. ताणें अशें म्हणलें, संवसाराचो शेवट लागीं पावल्या पोरी जे सदांच नोस्टा विशीं बाकीत करतात त्या काळोखाच्या प्रवाद्यां कडेन आमी एकमत जावंक नजो अशें आमकां दिसता. परिशुद्ध मायेन फातिमा गांवांत हो निमाणो शेंकडो म्हूण सांगलोलें आनी शेवटाच्या काळा विशीं आपल्या संदेशांत जायत्यो शिटकावण्यो दिल्ल्यो. तर पोप जुआंव 23वो हाच्या उक्तावणेच्या भाशणांतली उतरां परिशुद्ध मायेच्या तोंडार एक थापड मारल्या सारकी आनी ही ताची उतरां परिशुद्ध मायेच्या संदेशांत स्पश्टपणी न्हयकार दाखयतात. मोगाच्या आयच्या बायबल स्कॉलर्स वो बायबल पंडितां प्रमाणे संवसाराचो शेवट येवचो ना. देव सूड वो बदलो घेना. जेन्ना एक मनीस मरता तो ताचो शेवट जावन आसा. ह्यो सगल्यो चाली रिती धर्म सभेच्यो सगल्यो चाली रिती
सांबाळून दवरूंक आमी कोश्ट करूंक जाय. होच रोळ आनी प्रितूम सोडची ना. हे जावन आसात आयच्या बायबल पंडिताचे दृश्टीकोन. ते खरेपणी व्हड स्कॉलर्स जावन आसात. देखून ह्या धर्म सभेच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या परिशुध्द मायेच्या उतरांची अशे तरेन मोसकोऱ्यो केल्ल्या वरवीं जेजू क्रिस्तान जें कितें 2000 वर्सां आदीं बाकीत केल्लें तें पूर्णतायेक पावलें. जशें आमी जोवाच्या शुभ वर्तमानांतल्या 10व्या आवेसवरांत 12 ते 13 वळींत वाचता. एक मुशारेकार तो खरो गवंडी न्हय म्हूण आनी मेंढरां ताची खाशाची न्हय म्हूण लांगडो येता तो पळयता आनी मेंढऱ्यांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडटा आनी लांगडो तांकां उबारून व्हरता आनी दुस्पटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्यांची कांयच पडूंक ना देखून तो पार काडटा. मेंढऱ्याचो नाश करूंक जो आयलोलो तो सगळ्यांत व्हडलो लांगडो जावन आसा क्रिस्ताचो विरोधी वो ओंत क्रिस्त. ताणें जेन्ना ताका येता तो पडयलो तेन्ना जे कोण मेंढऱ्यांची राखण करूंक आसलोले मुशारेकार तांणी पार काडली म्हणगे ते पळोवन गेले. फातिमाच्या 3ऱ्या गुटाची बेपरवा केल्ल्या सभेच्या फुडाऱ्यांनी वशें केलां. मोगाच्यान पेद्रू एक मुशारेकार जावन आसा. आमी जुआंव आवेसवर 21 15वी वड वाचूया. मोगाच्यानो हो जावन आसा तो भाग जंय जेजू पेद्रूक आपल्या हिंडाची राखण करपाची आनी तांकां फुडें चलोवपाची जबाबदारी दिता. नास्तो जातूच जेजू सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव जोवाच्या पुता, हांचे परस ओदीक म्हजो मोग कोत्ताय म्हूण तूं? ताणें ताका म्हणलें, ओय सोम्या, हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढऱ्यांक चोरवाक व्हर. जेजून कितें सांगलें? म्हज्या मेंढऱ्यांक चोरवाक व्हर. तर ती कोणाची मेंढरां? ही मेंढरां जावन आसात जेजू क्रिस्ताची आनीक न्हय पेद्रूची. तर पेद्रू जावन आसा मुशारेकार जाका जेजू क्रिस्ताच्या मेंढऱ्याची सांबाळ करपाची जबाबदारी दिल्या. ताणें कशे बरी तांचो सांबाळ करूंक जाय? मेंढऱ्याच्या घोड्याक जे भाशेन तांचो सांबाळ केल्लो जाय ते बरी. आनी ताचे खातीर योग्यताय वो क्वॉलिफिकेशन कितें जावन आसा? ही मेंढऱ्यां ज्या गुवण्याची जावन आसा त्या गुवण्याचो ताणें हेरां परस सगळ्यांहून चड मोग करूंक जाय. दुसऱ्या उतरांनी ताणें ह्या संवसारांत सगळ्यां परस चड जेजू क्रिस्ताचो मोग करूंक जाय. आनी ही योग्यताय पेद्रूक आसली. हिंडाक फुडें चलयतल्या आनी मेंढऱ्यांची जबाबदारी आसतल्या गवंड्याक पासून हीच योग्यताय आसूंक जाय. आनी ताका ती योग्यताय आसल्यार लांगडो येता तें पळोवन तो पडोन वेचना. म्हणटच जेजू क्रिस्ताच्या हिंडाची राखण करूंक आनी तो येय पर्यंत तांचो सांबाळ करूंक जबाबदार जावन आसा तो मुशारेकार सिमांव पेद्रू. तर मुशारेकार पार काडटले हें बाकीत पूर्ण जालें. रोम भावाड सोडून दितलो आनी क्रिस्ताच्या विरोध्याचेर सिंहासन जातलें म्हूण परिशुध्द मायेन फ्रांसाच्या ला सालेत गांवांत स्पश्टपणी शिकयलें. देवान पोप लियो 13व्याक दिल्ल्या दर्शनांतूय तेंच सांगलां. पेद्रूचें सिंहासन आसा त्या सुवातेर सैतान आपलें सिंहासन स्थापीत करतलो. हें सगळें तुमी आयकल्यार
आनी मनशाच्या दृश्टिकोणान तें पळयल्यार तुमकां आमी लोकांची निंदा करतात अशें दिसतलें. पूण ह्यो देवान आदींच दिलोल्यो शिटकावण्यो जावन आसात. तर जेजू क्रिस्ता वरवीं, परिशुध्द माये वरवीं आनी परिशुध्द आत्म्या वरवीं देवान सोबेक घडचें आसा त्या ह्या व्हडल्या नश्टा विशीं खूब स्पश्ट शिटकावण्यो दिल्यात. तर देवाची सगळ्यांत व्हडली गिरेस्तकाय म्हणजे भावार्थ आनी खरें देवाचें उतर होगडायत जाल्यार ते मांडावळीचो वो संविधानाचो नाश जातलो. तर फातिमाच्या तिसऱ्या गुटांतल्यान परिशुध्द मायेन दिल्लोली शिटकावणी सोबेच्या नासा विशीं, सोबेचे भावार्थ सोडून दिवपा विशीं जावन आसा. हें घडचें न्हय म्हूण आनी देवाच्या भुरग्यांचो नाश जावचो न्हय म्हूण परिशुध्द मायेन ही शिटकावणी दिली. क्रिस्ताचो विरोधी सभा चलयतलो म्हूण जेजू क्रिस्तान 2000 वर्सां आदीं जाहीर केल्लें. हेर खाशेल्लीं देवाचीं उतरां आयकून जीं कोण वाडल्यान तांणी ह्या देवाच्या उतराक मन दिवंक ना आसतलें. आमी जुआंव आवेसवर 21 वडींत वाचता. खरेंच खरें हांव तुका सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगटाक बांदतालोय आनी तुका जाय थंय तूं वेतालोय. पूण तूं म्हातारो जातोच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगटाक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन वेतलो. हें देवाचें उतर पेद्रू कसल्या मरणा वरवीं देवाक महिमा दितलो आसलो त्या विशीं जावन आसा म्हूण अशें फुटनोटान बरयलां. मोगाच्या देवान इजायास प्रवादी जोजफ पुनारा वरवीं शेवटाच्या काळांत परगट जावची आसा त्या बरे खबरेच्या शुभ वर्तमाना वरवीं ह्या देवाच्या उतराचो गूट उगडापो केला. हें देवाचें उतर पेद्रू विशीं न्हय, पूण तें सोबे विशीं जावन आसा. पेद्रू जेजूचो सीस जाल्लो तेन्ना तो ल्हान आसूंक ना. त्या वेळार तो म्हातारो आसलो आनी ताचो कुटूंब आसलो. तर जूंय पेद्रू जेन्ना ल्हान आसलो अशें म्हणलां ताचो खरो अर्थ असो की धर्म सभा जेन्ना ल्हान आसली, सभा ल्हान आसली तेन्ना सभा सगळ्या परस चड क्रिस्ताचो मोग करताली. देखून ती क्रिस्ताक जंय मानता थंय गेली. तेंच पेद्रूकूय खूब मानताले. पूण तो म्हातारो जातोच ताणें हात विस्तारले आनी दुसरे कोण एकल्यान ताच्या पेंगटाक बांदलो आनी ताका नाका थंय ताका घेवन गेलो. तर कोण जावन आसा वो दुसरो कोण? आमी हाचे पयलीं एका आदल्या भागांत पळयलां. कोण जावन आसा दुसरो आत्मो, एक दुसरें शुभ वर्तमान. एक दुसरो आत्मो जो एक दुसरें शुभ वर्तमान परगट करता. हो दुसरो आत्मो म्हणल्यार क्रिस्ताच्या विरोध्याचो वो अंतक्रिस्ताचो आत्मो. तर जेजू क्रिस्तान आमकां स्पश्टपणे शिकयलां की ह्या संवसाराच्या निमाण्या दिसांनी, शेवटाच्या काळांत देवाच्या पुताच्या येण्या वेळार खुद अंतक्रिस्त सोबेक चलयतलो. तर ही सगळीं बाकितां तुमी एकठांय करून वाचल्यार परिशुध्द मायेन फातिमांत उगडापेक केल्ल्या गुटांची तुमकां स्पश्ट समजणी मेळटली. मोगाळ भावा भयणी, मातेवाच्या 16व्या आवेस्वरांत 18वे वडींत अशें बरयिल्लें आसा. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं पेद्रू मुणगे खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलों आनी तिचेर जैत व्हरूंक हेमकोडाक लेगून पदवी आसची ना.
हे देवाचे उतर सांगून लोक चडशे परिशुद्ध पुस्तकांतली हेर सगळीं उतरां नाकारतात. हे सांगलोलो त्याच जेजू क्रिस्तान खुद पेद्रूक सांगलें की तो म्हातारो जातोच दुसरो कोण ताच्या पेंगटाक बांदतलो आनी ताका नाकातूय ताका घेवन वेतलो. तर वेगवेगळ्या काळांत घडटल्या सगळ्या घडण्यां विशीं देवान स्पश्टपणी बरयलां. तर हें सगळें नश्ट कित्याक घडटा? जाणवाय 22 वर्सांत व्हड 30. पूण वायटाच्यान केन्नाच जाणवायेचेर जैत व्हरूंक जायना. जेन्ना मेरेन धर्म सभेच्या फुडाऱ्यांनी आनी पाद्रींनी जाणवाय राखून दवरली, वायटाच्यान केन्नाच तांचेर जैत व्हरूंक जावंक ना. पूण आयज जाणवायेचो तिरस्कार केला आनी सगळे संवसारीक गिन्यानाच्या, तत्वगिन्यानाच्या आनी स्वताच्या दृश्टिकोणाच्या आनी कल्पनाच्या गुलामपणाक घाला आसा. जाणवायेचो त्याग केला आनी न्हयकारल्या. देखून वायटान जैत व्हेला. देखून मोगाच्यान फातिमाचो तिसरो गूट कितें तो आमी समजून घेतात तेन्ना आमकां धर्म सभेंत घडटल्या ह्या व्हड नश्टा विशीं स्पश्ट समजणी मेळटली, जें देवाच्या उतरांत पासून बरोवन दवरलेलें आसा. तर फातिमाच्या तिसऱ्या गुटांत परिशुद्ध मायेन कितें जाहीर केलें? भावार्थाचो त्याग वो मूळ भावार्थ सोडून दिवप, जो धर्म सभे भितर पयलींच घडोवन जाला, जाची सुरवात धर्म सभेच्या एकदम उंचल्या क्रमवारींत जाल्ली. लागीं पावलोल्या ओंत क्रिस्ताचे राज आनी ताका लागून जावपी धर्म सभेचो नाश ह्यो जावन आसात परिशुद्ध मायेच्या संदेशांच्यो मुखेल शिटकावण्यो. तर फातिमाच्या खऱ्या तिसऱ्या गुटाक लिपोवन दवरलेल्यान कितें घडलें? तातूंत बदलणी केल्ल्यान कितें परिणाम जाला? देवाची पोरसां फसली. हे संदेश देवा कडल्यान आदी फुडेंच दिल्ल्यो शिटकावण्यो म्हूण स्विकार करूंक तांचे लागीं जावंक ना. ते ओंत क्रिस्ताच्या कामा आड चोत्राय दवरूंक शकले ना. भावार्थाच्या त्यागांतल्यान तांच्यान स्वताची राखण करूंक जावंक ना. भावार्थाचो त्याग जावचो न्हय म्हूण तो आडावंक कसलोय तरी उपाय घेवंक तांचे कडेन जावंक ना. देखून मोगाच्यानो कितें घडलां? देवाच्यो शिटकावण्यो नाकारल्यो. देवाचे पोरजेन तिची शिस्त आनी शिटकावण्यो स्विकार करूंक नात तें पळोवन परिशुद्ध माय खूब दुखी जाल्या. सर्गीचो बाप पर्यान हाका लागून खूब कोंतीभरीत जाला. सिस्टर लुसीन 1957 वर्साक दिल्या एका इंटरव्यूआंत परिशुद्ध मायेच्या ह्या दुखा विशीं उलयली. ओसिया 22:4-9. खंयच्याच मनशान कोणाचेरूच आरोप करूं न्हय, कोणाकूच बेश्टावूं न्हय. तुजेर याज्ञिका हांव आरोप करतां. देवाचें उतर न्हयकारतल्या संविधानाच्या आड हो देवाचो आरोप जावन आसा. वड 5 आनी 6. तूं याज्ञिका दिसाच्या उजवाडांत तूं आदलून पडटलोय आनी रातच्या काळोखांत तुजे बरोबर प्रवादी आदलून पडटलो आनी हांव तुमचे आवयचो नाश करतलो. सुमूर्तीची वडोवक ना जावन म्हजे पोरजेचें निसंतण जाता. हें देवाचें दूख. जाणवायेची वडोवक ना जावन म्हजे पोरजेचें निसंतण जाता. वड 6. तुवें जाणवायेची वडोवक सोडून दिल्ली देखून
हो जावन आसा देवाचो आरोप आनी तो नाकारूंक जायना. हांवूय तुका म्हजो याज्ञीक म्हूण वळखून घेवचो ना. लोक चडशे असो म्हणटा की एक फावट तुका मागलो जाल्यार तुजी मागणी केन्नाच काडून घेवंक जायना. पूण हें देवाचें उतर तुमी कशे परी तुमची मागणी वगडावंक शकतात त्या विशीं सांगता. तुवें जाणवाय न्हयकारली जाल्यार तूं तुजी मागणी वगडायतलो. तुज्या देवाचे सुमर्तीचेर म्हणजे पयली आज्ञाचेर तुवें विसर घालोय देखून हांव म्हजे फाल्यांत तुज्या भुरग्यांक विसरतलो. पयली आज्ञा जावन आसा ती आज्ञा जाची सगळ्यांत चड मोडणी जाता. जितली तांची संख्या वाडून गेली तितली चड जाली म्हजेर आड तांची पातकां. जो तांची मोहिमा जावन आसलो ताका सोडून ताणें लोजेची सेवा केली. म्हजे पोरजेच्या पातकान ते मातल्यात. तांचें खोटेपण वाडलोलें पळोवंक ते आशेतात. जशें पोरजेक तशें याज्ञिकान तांचे वागणुकेक लागून हांव तांकां शिक्षा लायतलों. तांच्या कर्तुबां प्रमाणें हांव तांकां फारीक करतलों. देव केन्ना सूट घेतलो काय? शेवटाच्या काळांत. खरें म्हणल्यार हाचेच विशीं परिशुध्द मायेन शिटकावणी दिल्ली. देवाच्या क्रोधांत आमचो नाश जायना जावंक. परिशुध्द मायेच्या उतरांक आनी तिच्या शिटकावण्यांक जी कोण लक्ष दिनात तांचें कितें जातलें? मोडण्यो 21 वड 20 ते 32. दर एका क्रिस्तांवान बारीकसाणेन हीं उतरां वाचून तांचेर नियाळ करूंक जाय. परिशुध्द मायेचो आत्मो अशें सांगता. परिशुध्द जाणवाय उलो मारता. वड 20 ते 24. आयकात, रस्त्याचेर आनी नाक्यांचेर जाणवाय बोब मारता. भौशीक चौकांचेर आपलो ताळो उबारता. दुर्गां वेल्यान बोबाड करता. शारांच्या दारवट्यांनी आपलो ताळो आयकोसो करता. साद्या लोकांनो, आनी कितलो काळ तुमी बाबडेपणाक वेंग मारून रावतल्यात? जाणवायेच्यो मस्कऱ्यो केलोल्यो कितलो काळ लेगीत पळोवन खुशी भोगतल्यात? तुमी केन्नाच शिकचे ना. म्हजे शिटकावणेक लक्ष दी. हांव तुका बरी बूद दितलों आनी म्हजी जाणवाय हांव तुका वांट्टां. हांव तुका उलो मारतां आनी तुका आपयतां, पूण तूं आयकोनासलोय. तुवें म्हज्या उतरांची पर्वा केली ना. झेकार्याच्याय पुस्तकांत असल्याच उतरांनी देव विलाप करता. वड 25 ते 28. तुवें म्हज्या आज्ञाची बेपर्वा केली आनी म्हज्यो सगळ्यो शिटकावण्यो न्हयकारल्यो. देखून तुजेर निर्भाग येता तेन्ना हांव तुका हांसतलों. तुजेर कांपेरो येता तेन्ना हांव तुज्यो मस्कऱ्यो करतलों. एका तुफाना भाशेन तुजेर तोरतोरो येता तेन्ना, एका भोंवऱ्या भाशेन तुजेर निर्शेवणी येता तेन्ना, दूख आनी आकांत तुका दोतोरेर आपटितात तेन्ना, तुजेर संताप आनी उपद्रे येतात तेन्ना तूं म्हाका उलो मारतलो, पूण हांव जाप दिवचें ना. तूं विसर घेनासतना म्हाका सगळ्याक सोदतलो, पूण हांव तुका मेळचो ना. तर जाणी परिशुध्द मायेच्या संदेश नाकारल्यात आनी तिच्या सुचोवण्यांक लक्ष दिवंक ना, तीं बाकीत करून दवरलोल्या कश्टां आनी अरिश्टां वेळार परिशुध्द मायेक सोदतलीं, पूण तांकां ती मेळची ना. वड 29 आनी 30. जाणवायेचो तांकां कसलोच उपयोग जालो ना आनी तांणी देवाची कोशीक केली ना. तांणी म्हजी बूद मानून घेवंक ना. म्हज्या शिटकावण्याची तांणी
परवा केली ना. तेच आमी आदीं पळयलां. वड 31 आनी 32. देखून तांच्या वावराचो ते फळ खातले आनी तांच्यो स्वताच्यो करण्यो तांकां मरणाक पावयतल्यो. पिश्यांची बेफिकिरी तांच्या स्वताचें घट्टण करूंक वावुरता. देखून मोगाच्यान परिशुध्द मायेचीं उतरां आनी तिच्यो शिटकावण्यो न्हयकारतात त्या लोकांक कितें जातलें त्या विशीं हें देवाचें उतर आमकां भोव स्पश्टपणी शिकयता. तशेंच परिशुध्द माय तांकां कशे परी जबाब दितली ताचे विशयी आमकां सांगता. अशे तरेन फातिमाच्या 3ऱ्या गुटाचो परिशुध्द पुस्तकांत उल्लेख केल्लो आसा. शुभ वर्तमानांत पोत्रांनी आनी प्रकाशवणेच्या पुस्तकांतूय तो खूब स्पश्टपणी बरयला. देवाच्या पोरजेचेर येवंक शकता त्या सगळ्यांत व्हडल्या वरिश्टा विशीं परिशुध्द मायेची ही शिटकावणी जावन आसा. परिशुध्द मायेन जें कितें सांगलां तें सगळें देवाच्या उतरांत बरयलोलें आसा. तर तें घडोवन येवचें ना काय? तें घडटलेंच. हें घडूंक नाका? होय, हें घडूंकूच जाय. अशें तर परिशुध्द माय कोणाक ताणें साल्वार जावची म्हूण ह्यो शिटकावण्यो दिता काय? त्या लोकां पासत जांकां सोडवण जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं. हें जावन आसा तांचे पासत जीं कोण देवाचो पूत परतून येता तेन्ना आनी एम्परर इमॅन्युअल उगडापो जाता तेन्ना साल्वार जावंक जाय. ह्या वायटांतल्यान वटावून भावार्थाच्या त्यागांताय साल्वार जावन आनी लागीं पावलोल्या ओंत क्रिस्ताच्या राज्यांत साल्वार जावन परिशुध्द मायेन ही शिटकावणी दिल्या. भोव मोगाच्यान हांव तुमचे लागीं आनीक एक फावट विनोंदी करतां की जे सगळ्या विशयांची आमी आयज देवाचे नदरेन तपासणी केल्या ताचेर तुमी नियाळ करून आपल्या देवाक विस्वाशी आसलोल्या पोरजे सारकी तें आमी आयकूंक जाय. देवाचें उतर जाणात आनी सोत मानतात ते पोरजे सारकी तें आमी आयकूंक जाय. तेन्ना तें आमी समजूंक आनी स्विकार करूंक शकतल्यात. हांव तुमचे स्वतंत्रतायेचेर आड येना. देव कोणाच्याय स्वतंत्रतायेचेर आड येवचो ना. म्हणटूच देवाचीं भुरगीं पासून तशें करूंक शकची नात. परिशुध्द मायेचो मोग करतात आनी तिच्या शिटकावण्यांक मोन दितात त्या भुरग्यांनी ह्या भावार्थाच्या त्यागांत आनीक लागीं पावलोल्या ओंत क्रिस्ताच्या राजा कडल्यान पळून वचून देवाच्या पुता सुरशीं पावचे खातीर जीवन आयज त्या भुरग्यां पासत हो संदेश परगट करता. तर सोद वळखूंक घेवंक, सोद स्विकार करूंक आनी सोद सांबाळून दवरूंक परिशुध्द जाणवायेच्या आत्म्यान परिशुध्द मायेच्या भुरग्यांक धीर आनी शक्ती दिवंक म्हूण हांव मागतां. सगळी महिमा सोर पदवेदार देवाच्या भोव परिशुध्द नांवान सगळो भोवमान देवाचे परिशुध्द जाणवायेक जी आमकां शिटकावणी दिवन देवा सरशी हाडूंक वावुरता